डॉक्टर थोडक्यात एक रॅपिड फायर घेऊया. थोडेसे प्रश्न काढले आहेत. मला प्रश्न माहीत नाही. तुम्हाला रूल सांगतो. रूल एकदम सिंपल आहे. थोडक्यात तुम्हाला आन्सर द्यायचा आहे. एका शब्दात किंवा एका वाक्यात द्यायचं आहे. लँग्वेज कोकणी, मराठी ती तुम्ही कम्फर्टेबल होती. हू इज युअर इन्स्पिरेशन? डॉक्टर फिल्डान जर म्हटले ओवरऑल तुमकां कितें सांगपाक जाय तें? ओवरऑल डान्सान बी म्हटले जाल्यार म्हाका राघव जुएल म्हाका खूब आवडटा. आनी आयुर्वेदिकान म्हटले जाल्यार डॉक्टर कृपा नायक. तिका पळोवनूच हांवें अशें डिसायड केलें की ना आतां फक्त आयुर्वेदिकूच म्हणजे करपाचें. सो ती एक इन्स्पिरेशनूच आसा म्हाज्या खातीर. ओके. आणि 3 गोंयची अशी इन्स्पिरेशन बायलांची नांवां सांगची. तुमच्या खातीर इन्स्पिरेशन इन्स्पिरेशन आसतली अशी 3 बायलां गोंयची. गोंयची हय. एक तर म्हजी मम्मी डॉक्टर वसुधा मेस्त्री, दुसरी डॉक्टर कृपा आनी बायलांची बायलां चेडवाची तुमकां खबर आहा तेशी म्हणजे कोण दिसता इन्स्पिरेशन ती एक्चुअली. म्हाका नांव सारकें खबर ना बट केतकी परब अशें नांव आसा कितें तरी डॉक्टराचें. गडेकर, केतकी गडेकर डॉक्टर. ती सायकोलॉजिस्ट आसा आनी तिचें आयकपाक म्हाका खूब आवडटा. तुमी दीस स्टार्ट कसो करता? देवाक प्रार्थना करून. वॉट इज युअर स्पिरीट? स्पिरीट तुमचें स्पिरीट कितें? डान्सिंग. ओके. डीड यू हॅव BF? नो. हू इज युअर फेवरेट क्रश? दर्शील सफारी फ्रॉम तारे जमीन पर. जेन्ना तुमकां टेन्शन आसता पळय तेन्ना तुमी खंयचें सॉंग आयकता? रोमॅन्टीक सॉंग्स खंयचे जाता. ओके. वॉट इज युअर फेवरेट टायप ऑफ स्टेशनरी? स्टेशनरी हय. पेन्सील. ओके. हाऊ यू सेलिब्रेट 21st ऑगस्ट? कितें आसा 21st ऑगस्ट? माझा बर्थडे. ओके. हाऊ टू इम्प्रूव्ह क्लायंट इफ तो डिप्रेशनान आसा जाल्यार? एका वाक्यान सांगा. तेका एक टायम दिवन. ओके. वॉट इज लायफ फॉर यू? लायफ तुमच्या खातीर कितें? लायफ म्हाज्या खातीर खूब अप्स एंड डाउन्स, एक्साइटमेंट अशें सगळें फुलफील. हाऊ टू इम्प्रूव्ह आयुर्वेद फील्ड? आयुर्वेद फील्ड बाय डुईंग सम स्पेशलायझेशन्स इन आयुर्वेद. तुम्ही ज्या जाग्यार काम करता पळय त्या जाग्यार टोटल कितले क्लायंट आसा किंवा कितलो स्टाफ आसा? क्लायंट न्हू सॉरी, स्टाफ कितलो आसा? 12. बरं. डू यू बिलीव इन द गोस्ट भुतांची तुमकां विश्वास आसा भूत बीन आसता ना. म्हणून? डू यू बिलीव इन द सोलमेट्स? सोलमेट्स येस. डू यू हॅव एनी टॅटूज? नो. वॉट इज युअर गो टू लेजी डिनर? गो टू लेजी तुमकां जे जेवण तुमकां लेजी करता खंयचें तें? स्वीट फूड्स. वन हिडन टॅलंट तुमचो भितर जो कोणाक खबर ना, डान्स सोडून जो कोणाक खबर ना असो तुमी तो केन्नाय? सिंगींग. ओके. हू इज युअर इन्स्पिरेशन? मम्मी सोडून? मम्मी सोडून म्हटल्यार आयुर्वेदान जर म्हटलें जाल्यार खूब इन्स्पायर केलें म्हाका डॉक्टर कृपा नायक जी बिचोले प्रॅक्टीस करता. आनी डान्सान म्हटलें जाल्यार राघव जुएल. तो लिरिकल स्टायल करता. 3 एडवायस कोण आयुर्वेद फिल्डान वचपाक सोदता तेच्या खातीर थोडक्यान सांगचें. एडवायस म्हटल्यार खूब एक तर गोवान खूब स्कोप आसा. आयुष मिनिस्ट्रीनूय आयुर्वेदाक खूब फुडें हाडला. सो तेच्या खातीर. दुसरें म्हणजे खरें जाल्यार स्पेशलायझेशन्स बी करपाक जाय आयुर्वेदान सो दॅट एक स्पेसिफीक उरता आमचें डिजीज ट्रिटमेंट करपाचें ते एक. आनी आतां कॉलेजूय आतां गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय शिरोडा आसली. सो आतां धारगळूय एक कॉलेज ओपन जाला. सो स्कोपूय तसो वाडला आनी एडमिशन्स घेवपाक तशें खूब हें आसा. आयुर्वेद फिल्डाची जर इन्फॉर्मेशन घेवपाक जाय जाल्यार खंयचे व्हिडियोज पळोवचे किंवा खंयचे चॅनल्स पळोवचे जे तुमकां खबर आहा किंवा तुमी पळयता तशें? हय. इंस्टाग्रामार खूब अशे चॅनल्स आसात. डॉक्टर कृपा नायक तेचो एक चॅनल आसा. सो तो बी खूब इन्फॉर्मेटीव आसता. आमच्या म्हाजे जुनियर्स आसा तेंचे थोडे चॅनल्स आसा. नांव म्हाका स्पेसिफीक खबर ना. बट येस दे आर स्प्रेडींग व्हेरी नायसली आनी इन फ्युचर हांवूय एक चॅनल ओपन करपाक आसा. तुमचो ऑलरेडी एक आसा न्हू?
हय म्हणजे आयुर्वेदीक एक डायट म्हटल्यार तेचेर मन ह्या कॉन्सेप्टाचेर कितें तरी लोकांक म्हाज्या कडेन जी नॉलेज आसा ती तेंच्या मेरेन पावोवपाची. सो अशें म्हाका दिसता. सो एक तुमचा पयलो फोन नंबर उलटो सांगा. फास्ट. टक, 429920 टक, 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 ना. टक. आ, तुम्ही खंयच्या चेड्याचेर केन्ना थापाड मारला रागान ना. विनाकारण? ना. ओके. डू यू प्लॅन अ प्रँक? तुम्ही केन्ना प्लॅन बीन असो केला प्रँक करपा खातीर कोणाचेर केला? ना. चड करूंक ना. तुमचे धाकटे आसतनाचे ड्रीम खंयचे आसले जे तुमी आजुनी करूंक ना किंवा तुमकां करपाक जाय फ्युचरान? इन फ्युचर करपा नाका आतां म्हाका तें. पण ड्रीम आसलें की एक एस्ट्रोनॉट जावपाचें अशें एक ड्रीम आसलें. पण मागीर आतां नाका. तुमच्या डान्सा खातीर तुमकां जर एक वायट शब्द म्हटलो जाल्यार तुमचो शब्द खंयचो आसतलो? एक वायट शब्द म्हणपाक जाय. बरो नाका. एक वायट शब्द. वेस्टर्न डान्सा खातीर तुमी एक वायट शब्द म्हणा. ना. एक बरो ना. शब्द. बरो शब्द फॅब्युलस. एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कसो आसपाक जाय थोडक्यान सांगा? आयुर्वेदिक डॉक्टर. एक तर खूप स्मार्ट आसपाक जाय आणि खूप प्रॉम्प्ट आसपाक जाय. कित्याक तर तेच्या कडेन डिफरंट पेशंट्स येतात जे दुसऱ्या पॅथी कडल्यान येतात. सो तो एक तर खूप पेशन्स आसपाक जाय त्या डॉक्टरान. सो ते एक आसा. असो जाणा तुमच्या कडेन क्लायंट येयला जाका एक्चुअली खंयचो रोगूच ना पण एक तुमकां मेळपा खातीर परत परत कितें कितें निमतां करून येता. असो कोणी केन्ना क्लायंट येयला आनी तुमकां सांपाडलो तो? हय अशे येतात क्लायंट्स. ओके. अशें एक नेम द गोवन स्पिरिच्युअल प्लेसीस. जी म्हाका खबर आहा ती नांवां सांगा. स्पिरिच्युअल स्पिरिच्युअल प्लेसीस. प्लेसीस. तांबडी सुर्ला, शिरोडा कामाक्षी, मागीर मंगेशी टेम्पल आनी खूब टेम्पल्स आसात. आयुर्वेद वो एका सेंटेन्सान एक्सप्लेन करा. आयुर्वेद म्हटल्यार कितें? आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम. 10 ग्रीन व्हेजिटेबल्सांची नांवां सांगा. ग्रीन व्हेजिटेबल्स. तुम्ही डॉक्टर तुम्ही सांगपाकूच जाय. हय. पालक, हम्म, मेथी, हम्म, भेंडी, हम्म, मागीर कॅबेज, हम्म, मेथी जाली न्ही, हम्म, चिटकी, हम्म. ग्रीन. डॉक्टराकू कळना. चित्ता बरें. जालें इतलेंच. हां. म्हणल्यार इतलेंच खाता. एका नॉर्मल मनशान दिसाक कितली च्या पिवपाक जाय? च्या ही गोंयच्या लोकांची फेवरेट. सो 2च टायम पिवपाक जाय. एक तर सकाळी फ्रेश जावपाक आनी एक सांजची फ्रेश जावपाक. आनी एक प्रश्न असोच की खूब जाणांचो प्रश्न आसा की तांती हे व्हेज का नॉन व्हेज? सो आयुर्वेदाच्या नुसार एक तांती व्हेज का नॉन व्हेज? म्हाका तर नॉन व्हेजूच दिसता. ओके. एका वाक्यान धर्मेंद्र आनी राघवाक डिफायन करचो. धर्मेश आनी राघव. राघव जुवेल म्हटलें जाल्यार युनिकनेस तेतूर आसा. सो ही इज युनीक. आनी धर्मेश म्हटलें जाल्यार फूल ऑफ एनर्जी. फिनिश द पॅरा. आय लव आयुर्वेद. ओके. डू यू स्पीक फॉर मोर देन 10 hours per day? नो. Okay. Have you ever slept on any patient? पेशंट. पेशंटाचेर. नो. Do you like cloth shopping? येस. ऑफकोर्स. मागीर 2 ऑप्शन आसा. एक ऑप्शन चूज करप. वर्क और प्ले? प्ले. लव और फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप. मनी और हॅपीनेस? हॅपीनेस. डान्स और आयुर्वेद? आयुर्वेद. मॉर्निंग और इवनिंग? इवनिंग. नाइट और डे? डे. फ्रेश फूड और फ्राइड फूड? फ्रायड फूड. आमकां एक अशें आयकपाक जाय की तुमी म्हटलें की तुमकां बॉयफ्रेंड नात म्हटलें. सो तुमी व्हॅलेंटायन डे कसो सेलिब्रेट करता? एक सिंगल डॉक्टर कसो सेलिब्रेट करता? लास्ट प्रश्न. व्हॅलेंटायन डे नथींग स्पेशल. हांव फ्रेंड्स म्हाजे जे आसा तेंच्या वांगडा अशें सेलिब्रेट बी केला. तितलेंच. थँक यू. येस. वेलकम.